पोखरून उडयला तुमकां दिसती पडटा. हे पळय स्विमींग पूल केदे आनी बोंगले केदे. JCB आतां फाटल्यान ट्रकाक धक्को दिता आनी ट्रक वयर चडयता. रितीन आमच्या पंचायतीन आमच्या गांवच्या लोकांक त्रास हाडून दवरला ते पळय. तुम्ही पळोवंक शकता. हे आतां दुसरे सायडीर तेंचे एक्सकावेशन चालू आहा आनी आमी जितले पंचायत मात सुद्दां एक्शन घेयना. ही पळय आतां हेंच्यांनी लोकांक हाडला वयर व्हरपाक. राष्ट्रवादीच्या देवळा कडेन गाडी चडना वयर, अर्दी सामान सकयल देंवयल्या. फाल्यां येदी व्हडली लॉरी जर हेची ब्रेक फेल जायत जाल्यार अशें जावंक शकता की लोकांची घरां जी सकयल तेंच्या घरांनी वचोन पडोंक शकता. ते भाशेनी पळय आतां कितें डेंजरसली हे लोकांचे लायफ रिस्कान घालून हे येदे व्हडले ट्रक चडयतात वयर. हे आमच्या गांवच्या सरपंचांनी आनी गांवच्या वॉर्ड मेंबरांनी सांगून दिवचें आमकां हें कितें चल्लां खैराटान आनी आमचे कामुलेचे विलेज आख्खे डिस्ट्रॉय करपाक येयला. हें आमकां दाखोवन दिवचें. हे पळय कहे लोकांक त्रासान घालून लोकांचेर ही स्लोप पळय तुमकां खंय दिसता ती. आनी ही जर हेची ब्रेक फेल जर जाय इतलो लोड घेवन हे पळय अर्दो लोड चडना म्हणून हांगर देंवयला सामान तेंच्यांनी. आनी हो जो ट्रकाचो ब्रेक फेल जाय जाल्यार आख्खे गांव सकयल जी घरां आहात देवळां आहात तेचेर व्हडोन हेचे लोकांचे लायफ जे रिस्कान आसतले कोण रिस्पॉन्सिबल आसतले हे सांगून दिवचें आमच्या वॉर्ड मेंबरान आनी बाकीचे पंचायत बॉडी कोण आहा ती हांकां परमिशन दिल्यात. हे तुमकां पळोवंक शकता तुमी कितें डेंजरसली हे काम करतात ते. ही JCB आतां फाटल्यान ट्रकाक धक्को दिता आनी ट्रक वयर चडयता. फाल्यां कितें जायत जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल असली कामां करून घेता पळय लोकांचे लायफ रिस्कान घालून. अशें हे पंच आनी सरपंच हे थर्ड क्लास जे मनीस आहात ते कामुलेचे डिस्ट्रक्शन पयशे घेवन हांव सारकें तोंडान सांगता म्हाज्या हे पयशे घेवन आपणाची बॉल्सां भरून असले सेल्फीश थर्ड क्लास मूर्ख मनीस म्हणून सांगता हांव. हे लोकांक त्रासान घालून आख्खे खैराट जे आहा तेजी ब्युटी पिड्यार करपाक भायर सरल्यात हे. ये कौन बोला तुमको ऐसा गाड़ी चलाने के लिए? तुमको ऐसा गाड़ी धक्का देने के लिए कौन बोला? ऐसा ये काम सही है, डेंजरस है ना? ये कौन बोला तुमको ऐसा थर्ड क्लास काम करने के लिए? पंचायत बोला? कौन बोला तुमको? ऐसा बोलो मेरे को. ये ऐसा काम किधर भी चलता है साइड पे? ये कौन बोला तुमको? आपने अपना दिमाग चला रहा है. ये अभी किसका लाइफ के लिए रिस्क है? ये नीचे गांव है ना, अभी तुम्हारा गाड़ी स्लिप होएगा, ब्रेक फेल होएगा, किधर जाएगा? नीचे टेंपल है, आदमी लोग का घर है. तो तुम सोच के काम करना मांगता है ना. या ये मटेरियल ऐसा गाड़ी नहीं चढ़ता है ऊपर, तुम कैसा ये धक्का देके लेके जा रहा है? ये किधर साइड पे ऐसा काम होता है ये चढ़ाव पे? ये तुमको कौन बोला ऐसा करने के लिए? तुम्हारा पात्र कोई है इधर जो तुमको फ़ोन करके बोला? उसको थोड़ा बुलाओ इधर. हाँ, उसको फ़ोन करके बुलाओ इधर. हे पळय हे खंयच्या रितीन काम करतात ते पळय. गाडी धुकलतना वयर येदे व्हडले लोकांक तुटले तेंचे. हां, मागीर तुमी चिंतात जरी तर कितें ब्रेक फेल जाल्ले आनी कितें हे गाडी खंयच्या स्पिडीन देंवतली सकयल आनी लोकांचे लायफ कितले रिस्काक आसतले ते तुमीच जाणा जावन घेयात.
आणि हे पळय कितले रिस्कफुली काम करतात. आणि हे आमचे पंच सरपंचांक कोना हे आमचे वॉर्ड मेंबराच्या घरा फुडल्यान जाता. हे आमचे वॉर्ड मेंबर जो आहा आमचो खोयराडाचो तेच्या घरा फुडल्यान हे जाता. आणि हे तांकां दिसना. हे आख्खे गांवचे लोकांचे लायफ रिस्कान घालून असले काम करतात ते. हे पळय गाडी धुकलतात ते पळय कशे वयर लोखंड मोडले गाडयेचे. गाडये स्टॉपार आहा पळय आमी दवरले हांगा गाडये आनी चोडय नाका म्हणून वयर पुलिसांक आपयल्यात. आमचो पंचाक ऑलरेडी आमी सरपंचाक फोन मारला. सरपंच म्हणटा आपूण कामार आहा सेक्रेटरीक धाडटा. सेक्रेटरी अजून पावूंक ना. सेक्रेटरी म्हाका आतां सरपंचान फोन मारला. सेक्रेटरी ही गेला आनी खंयसर भायर सरला ही. सेक्रेटरी ना जाल्यार आनी कोणूच ना दिसता पंचायतीन. हांकां आमी सांगपाचें कोणाक धाडपाक हांगा. ताका हांवें आमच्या वॉर्ड मेंबराक फोन मारून हांगा रावय म्हणून हें सगळें पळोवपाक. हे वॉर्ड मेंबराच्या घरा फुडल्यान ओले नाशाडी जाल्ले आहा. दीस रात असली कामां चालू आहा आनी हें आमकां पळोवन घेवचें पडटा. हे पळय हांगा इतल्या जाणांक 200 वयर लोक आहात हांगा काम करपाक बिल्डिंगान. हे पळय हे कशे पावतात ते पळय 200 लोक. फाल्यां हांगा क्रिमिनल केस कितें जालें लोकां हांगा गांवचे आमची चेडवां आहात बायलां आहात सांजची वॉकाक बी वयतात. कितें जायत जाल्यार हेंचे पुलीस कार्ड कांय ना. विचारल्यार हे पावतात पळय. पळय हे कितले जाण 200 लोक आहात हांगा. कांय ना तेंचे बरोवन बिरोवन कांय ना. इल्लिगली सगळे इस्प्रावा काम करता हांगा. हे पळय कशे पावतात ते सगळे. हेंचे पुलीस कार्ड ना कांय ना. हेल्थ कार्ड ना कांय ना. फाल्यां कितें आमचे गांवांत रेप जाले हांगा बायलांचेर एटॅक जाले कोण रिस्पॉन्सिबल. इस्प्रावा रिस्पॉन्सिबल गांवची पंचायत रिस्पॉन्सिबल कोण रिस्पॉन्सिबल हें सांगून दिवचें आमकां. नाम बोलो नाम नहीं है. इधर किधर रहता मालूम है सर. मैं भी अभी आया हूँ सर. 2 महीना हुआ मैं मशीन पे आके. और तुमको अभी धक्का लगाने के लिए किसने बोला? बोलो मेरे को. करता था सर. नहीं धक्का मारने के लिए अभी ये गाड़ी को किसने बोला तुमको? कौन है इधर का आदमी है? दिखाओ. इधर कोई है तुमको धक्का मारने के लिए कौन बोला? ड्राइवर तुम्हारा ये मार के गाड़ी चला रहा है. अभी भाग गया. तुम्हारा पात्रम किधर गया? तुमको बुलाया कौन बुलाया तुमको? काम पे आते सर. हांगा कोणी आपयलेला? हांगा ते 2 दिवसाचे काम असेल. असं आता कोणी आपयला? अभी बोलो ना. धक्का मारने को कौन बोला? किसने बुलाया तेरे को? आया सर उधर नीचे था. मैं भी इतना देखा नहीं. क्या फोन मारा था मगर किसने बोला? त्या फोटी उलयता तो. पैसा कोण देगा? सर पळय तो फोटी मारता. पटी मारतात. पैसे कोण देतो तुका आता? पैसा कोण देगा? एकाय वर याची जेसीबी वर त्याची. अभी सही पूछ रहे हैं कौन बुलाया. अच्छा तरीके से पूछ रहा है. बोलो तू किरे है? तुम क्या सिखा रहे उसको मालूम नहीं. तू त्याका सांगे ना काय. तू म्हणजे एकाय वर एकाय वर मागे तू गिरा मरे. तू माका हेल्प करिना काय. तू हालय तू आता येलाय मरे. तू हेल्प तेका हिंदी नाही ना. हिंदी नाही ना. कोकणी सुद्धा येतात. आम्ही हिंदी उलयता तेशीन कोकणी सुद्धा येता तेका. हे पळय सगळे इस्प्रावाचे जे बिल्डर जे आहात ते कशे खोयराट आणि कामुलेचे नाशाडी करपाक गेल्यात. आतको खोयराट सुकी गांव हालो आतको गांव पिड्यार करपाक गेल्या ती. हे पळय ट्रकाचो ड्रायव्हर पावलो. आता आमी JCB कस्टडीन वता. सर आमचो येयला पुलीस स्टेशनान वता गाडी. ट्रक ही पळय वयर हा. ड्रायव्हर पावलो नाच जालो. ट्रकाची चावी घेवन गेला सर. कस्टडीन व्हरता आमी. ट्रक पळय वयर हा. हो आमकां सगळो गांवचो लोकांचोय सपोर्ट जाय आमकां. आनी प्लीज आमी भायर सरल्यात तुमकां साल्वार करपाक. आमकां हितून कांय फायदो ना. म्हणल्यार हे जर सगळो आमचो गांव फुडें सरलो तो आमचे आतके रान तशें उरतलें आनी आमचो गांव पिड्यार जावचें उरतलें. आनी आमचे पंच आनी सरपंचाक आमी धरून ओडया सारके भायर. हे आमचे 3rd क्लास पंच आनी सरपंच जे आहात असले आमकां आनी फुडाराक आमच्या पंचायतीन बसोवपाचे
कापासतात दवरचेच न्हू आमी. हय थर्ड क्लास जे आमचे पंच आनी सरपंच जे आहात आमचो पंचाक सरपंचाक सांगलेले फोन मारून आमचो वॉर्ड मेंबराक धाड म्हणून हांगा. आनी हो इश्यू जो आमी हायलायट केला तो तेचो आमकां हें दिवचें म्हणून. पूण आमचो वॉर्ड मेंबर इतले लागीं आसून तो आजून पावोंक ना हांगा. तुमी पळयल्या त्या भाशेन आयज ज्या रितीन ते JCB चडयताले वयर सारके डेंजरस सिट्युएशनान ते गाडी वयर चडयताले. इतले लोडेड गाडी जी चोडना आसली वयर तेंच्यांनी JCB हाडून फाटल्यान धुकलपाक ट्राय करताले तरी ती गाडी चोडना वयर. जरी तर ती गाडयेची ब्रेक फेल जाली नाजाल्यार कितें आनी कितें जाल्यार ती गाडी एका धपक्यान सकयल देंवपाची. आनी आमचे विलेजीस आसतात सकयल जे भुरगे देवळांनी खेळटात नाजाल्यार लोकांची घरां सकयल कोण कुजनान काम करता कोण न्हिदले आसतली तांकां कळनासतना जरी तर ती गाडी तेंच्या घरान घुसली जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल. जाल्यार आमी ती गाडी हाडायली आनी आमी पयले सरपंचाक मारलो फोन. सरपंचान सांगलो आपूण भायर राव म्हणून. मागीर ताणें म्हणून सेक्रेटरीक धाडटा. सेक्रेटरीक फोन मारलो की ताणें सेक्रेटरी भायर भायर सरला. जाल्यार आमी सांगचें पडटा तांकां कोणाक धाड म्हणून. मागीर सांगलें ताका डेप्युटी सरपंचाक धाड नाजाल्यार डेप्युटी सरपंच नाजाल्यार वॉर्ड मेंबराक धाड. जाल्यार इतलें करून सायटीर कोणूच पावोंक ना पळोवपाक. हे सरपंच आनी आमचे वॉर्ड मेंबर हांकां पडलेलेच ना खंय दिसता आमचे गांवांत कितें चल्लां. तर आमी पुलीस स्टेशनाक फोन मारले आनी तांकां खबर कळयली की हय आमचे विलेजीन जाल्लें आहा मातशें तुमी एक्शन घेवचें. मागीर रोखडे येयले आमचे पुलीस येयले. तेंच्यांनी गाडी सीज केली, मॅटेरियल सीज केलें. ट्रकाचो ड्रायव्हर जो कोण आसलो तो सायटी वयलो पावलो भिवून पुलीस ताका अरेस्ट बी करीत म्हणून. तर आमी पुलीस स्टेशनान गेले. तेंच्यांनी गाडयेची चाय घेतली आनी तांकां वॉर्निंग दिलें तेंच्यांनी. आमी कंप्लेंट इनवर्ट केले पुलीस स्टेशनाक की नेक्स्ट टायम अशें जर जायत जाल्यार आमी तुमकां परतून कळयलें आनी कितें तें नेसेसरी एक्शन घेवचें म्हणून. तर फुडें आमी मागता आमचे सरपंचा लागीं जाल्यार आमचे गांवचे वॉर्ड मेंबर जे आहा असले नाशाडी करून आमचे विलेजीन आमची खैराट विलेज जी एक सुखी विलेज आहले ऑल डिस्ट्रक्शन आमच्या विलेजान प्रमोट करचें न्हू. आनी एक स्विफ्ट एक्शन घेवचें आनी लोकांक त्रासान घालचें न्हू म्हणून. देव बरें कर.